आज आमी येयल्ले आसात साळेरी आगोंद हांगा विकास पागी हाचे घरा कडेन. विकास पागी हो एक दिव्यांग भुरगो. जरी तो दिव्यांग असलो तरी ताका कितें तरी करपाची इच्छा शक्ती आसा, जिद्द आसा. चला तर मेळ्या विकासाक आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया. हय पयलीं ल्हान आसतनासान तसो हांव मागीर ते काडटा मागेले सगळे त्यो बी बरना अशें करून ताका डायबिटीज जाला. कोण माय हांगेली ती एकटी आदार म्हाका आनी कोण ना. आतां ती एक डायबिटीज आहा त्यो बी बरना. आवय ती एक नुस्त्या वयता अशें करून आनी घरा मागीर माय आवय एकटी उरता आनी हांव दोगांनी उरता आमी. तो भाव उरता. तो भाव तो कॉलेजी वयता. तो शिकता. साधन आमगेले ती नुस्त्या गेल्यार कितें मेळटा नाल्यार काय मेळटा. हय ती नुस्त्या गेल्यार मेळटा कितें नाल्यार कांय ना. म्हाका हांव एक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट करता ती तेणी म्हाका कितें हेल्प करपा जाय म्हणजे जॉबा कितें हेल्प करपा जाय म्हणजे सीएमान. गव्हर्मेंटान म्हाका कितें जॉब दिना. जॉब दिवपा जर अशें करून कठीण आहा जाल्यार ते दिवपाक शकता. धंदो करपाची इच्छा आसा तुका? MP फंडांतल्यान म्हाका गाडी दिली आनी म्हाका पयशे येताय अशें करून म्हयन्याक म्हाका 2,500 येता. आतां तेच्या वयर मागे कांय ना. आतां म्हागे फ्युचरा म्हाका सरकारान कितें तर मदत करपा जाय ताका लागून. बिनव्यसनी भुरगो आनी ताका तर दिसता धंदो करून आपणें पोट भरचें. ताका आवय आसता ती एक नुस्त्या वचून कितें बारीकशें आपल्याक कितें बारीक कमोवपी. बापूय ना, भाव इस्कॉलान शिकता. हांगचो आमदार जो कोण आसा जो केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी पट्टीस येयलो एल्टन बाब तेणीय पळोवचें तेगे कितें आसा तें. आनी काणकोणचो आमगे सभापती रमेश तवडकर आहा तेणीय बी लक्ष घालचें. ते घर बी ना खंय. एक श्रमधामांतल्यान तें कितें जाता जाल्यार आदार करचो. तर हो जावन आशिल्लो विकास पागी. विकास पागीक मागता की आपणाक सरकारान कितें तरी नोकरी दिवची आनी नोकरी दिवपाक जर तर टॅक्निकल कितें अडचणी येतात तेजो धंदोय करपाची तयार आसा.